अरे नोटिफिकेशन येऊ न्ही, इलेक्शन डिक्लेअर जाऊ न्ही, कळ्ळें न्ही. ताचे बरोबर रेडी आहा, सांगलें मरे तुका, आय वील डिक्लेअर. हांव आतां बीजेपी रावल्या की आमी डिक्लेअर करता काय म्हणून हांव म्हजी स्ट्रॅटेजी बीजेपी मुखार ओपन करूं. आमचो एम इज टू डिफीट द बीजेपी. फाल्यां हांवें जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले, दे वील स्टार्ट टार्गेटींग माय पीपल, दे वील ट्राय टू चेंज वॉट एवर दे, तांचो ती स्ट्रॅटेजी आहा पळय ती गडबडटली. सो लेट देम नोटिफाय जावं न्ही, बीजेपीक डिक्लेअर करूं न्ही, आनी इमिजिएटली हांव करता. कित्याक आमची स्ट्रॅटेजी आसा बीजेपीक हरोवपाची. आमची स्ट्रॅटेजी कशीच, वी वील नॉट सकम टू बीजेपी. आय डोंट वॉन्ट टू फॉल इन प्रे ऑफ बीजेपी. लेट देम डिक्लेअर. Our candidates, whoever are there, they are working on ground. We have unofficially told them, go. दोगूय जाण बरोबर वचून कॅम्पेनिंग करता. So let the election notification come. Let BJP declare. Immediately will declare. दोग जाण हांव म्हणजे कितें एकेच कडेन दोन कॅन्डिडेट. नो सी पळय, काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती सगळ्यांक इट्स अ डेमोक्रेटीक पार्टी. हांगा थोड्या मतदारसंघांनी दोन दोन आमचेच कार्यकर्ते, आमचेच वर्कर, तांणी दे हॅव पुट दे एस्पिरेशन, दे हॅव अप्लायड. So they are moving all across Goa. बीजेपीचे जाला कितें, बीजेपी सध्या गडबडल्या कित्याक माहोल इज दॅट एवरीबडी, ऑल द ओपोजिशन आर ट्रायंग टू कम टुगेदर टू फायट द बीजेपी. सो दॅट इज वाय दे आर नॉट डिक्लेअरिंग. ताजो प्रेसिडेंट सांगतालो मिटींग जावन आतां आठवडो जालो मरे बीजेपीची, अजून कित्याक लिस्ट भायर येना. भिले बीजेपी खंय तरी भिले. सो वी वील नॉट फॉल इन द प्रे ऑफ बीजेपी. लेट द नोटिफिकेशन कम, लेट बीजेपी डिक्लेअर, इमिजिएटली वील रिलीज.